बांबोळेच्या मिलिटरी कॅम्पा लागीं रावपी हे जे हांगचो वाडो आसा ह्या वाड्यान जवळ जवळ 16 घरां आशिल्लीं. दुर्दैवान ह्या घरांक केन्नाच लायट मेळूना. फाटल्या 30 वर्सां सावन हे लोक हांगा रावतात. एक पिढी व्हडली जाली, स्कुलान वचून कामाक लागली, तेंची भुरगीं शाळेन वचूं लागलीं, तरी बीन अजुनूय तीं रॉकेलच्याच देवा सकयल अभ्यास करतालीं. हे हांव जेन्ना पळयलें तेन्ना विधानसभेन हो प्रश्न उपस्थित केलो, एक विशेष लक्षवेधी सूचना मांडली आणि आमचे वीज मंत्री मिलिंद नायक हांणी इतले तातडीन ताची दखल घेतली की जे दिसा सुचोवणी मांडली तेच दिसा 2:30 ताणें इंजिनियराचें पथक हांगा धाडून दिलें आणि प्रायमरी रिपोर्ट आपणा कडेन मागपाक लायलो. तेजे नंतर आश्वासन दिलें की तांकां आमी लायट दितले आणि मागीर कामाची गती सुरू जाली. हळू हळू फॉर्मेलिटी करता करता म्हणल्यार एक जवळ जवळ वर्स 1.5 वर्स गेलें आणि आज आमकां सांगपाक खोस भोगता की ह्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी पूर्ण केले उपरांत आज ह्या सगळ्या घरांक लायट मेळयली आहा आणि खूब दिसाचें तेंचें स्वप्न हें पूर्ण जाल्लें आहा. आमकां जनता ही जेन्ना जिखून दिता तेन्ना आमचें काम तेंचे खातीर काम करप. तेणी एक पॉयंट बरोबर सांगलो, ह्याच्या पयलीं कितले तरी आमदार हांगा जावन गेले, पूण तेंच्यांनी प्रत्येकानी तांकां हांगा एक वोट बँक म्हणून पळयली. तांकांय ते थोडेशे गरीब लोक आनी सहज तेंचे हेका बळी पडटाले, त्या प्रमाणे ते तेंच्या बरोबर रावले. पण हे फावटी तेणी विष्णून तेंचें मत हे आमच्या भितून परिवर्तन जावचें की आमच्या वाटेन येवचें हो हें दवरून न्हय तर मनीसपणाच्या नात्यान हें काम केलें. जेन्ना तेणी असेंब्लीन म्हाका क्वेश्चन घातलो, हांवें इनफॅक्ट ताका घालचे पयलींच सांगलेलें की तूं रेज कर, पण तें काम जावन वयतलें. आनी इमिजिएटली आमी रोखडे रातचे सांजचे मनीस धाडले. आमचे इंजिनियर इन्स्पेक्शन केलें. आयज हें काम म्हाका सांगा 16 की 17 घरांक लायट दिताना 16-17 पोल्स फाडून घातले हांगा. आमी घातला, ताका जाय तितली सगळी लायन ओडल्या. पूण हें सगळें काम आमी केलें म्हणून अभिमानान व्हडलें कितें केलें अशें म्हणून आमी उलोवंक हांगा येवंक ना. येवंक येयला की गरिबा मदीं एक बारीकशा लोकांक लायट दिल्या नंतर फंक्शन करपाक जी उमेद आसता ती उमेद सगळ्यात महत्वाची उमेद दाखोवपाक आमी हांगा आयला. हम लोग इधर से बचपन से है, इधर ही बड़ा हुआ, शादी हो गया, तब से भी लाइट नहीं था. ये सर आ गए तो जाके बोला तो बोलने लगे कि इधर ईद के दिन आ गए. एक दिन मैं अंधेरा में आके गया हूँ इधर, अब मैं आपको लोगों को उजाला करूँगा बोल के बहुत कोशिश किया. बहुत लोग आ गए मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं माना. आज उन्होंने जीत के दिखा दिया. बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया बोलेंगे हम लोग सब गरीब लोग का दुआ ही है.